मायमोगाचो येवकार हा भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. बोरी टपकोला लागसार जीवघेणो अपघात. हिट अँड रन अपघातात 60 वर्सां पिरायेच्या बायलेक मरण. वेगान वचपी कंटेनर ट्रकाचो धपको. ट्रका खाला चेपून जाग्यारच गेलो जीव. दुचाकी चलोवपी तिचो घोव गंभीर जखमी. फोंडा गवरेड्याच्या हल्ल्यांत गेल्लो होमगार्ड दिनेश गावडेचो जीव. हो मर्डर नासून गवरेड्याचोच हल्लो. फॉरेन्सिक तज्ञाचे स्पश्टीकरण. संयुक्त तपासणी उपरांत दिली माहिती. कोलवाची खाडी केल्ली निवळ. लाखांचे काम व्हावले खाडींत. परतून साचल्या सिवेज क्रिकांत. संबंधिताची काय लोकांची हलगर्जीपणा. सैमाचो नाश करपाचो यत्न काय कितें? लोक मागतात जाप. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. बोरी टपकोला लागसार भिरांकूळ हिट अँड रन अपघातांत 60 वर्सां पिरायेच्या बायलेक मरण आयलें. मोहिनी तुकाराम शिरोडकार अशी पिडेस्ताची वळख आसा. तिका वेगान वचपी कंटेनर ट्रकान धपको दिलो. ट्रका खाला चेपून तिका जाग्यारच मरण आयलें. दुचाकी चलोवपी तिचो घोव गंभीर जखमी जालो आनी ताका उपचारा खातीर उपजिल्लो हॉस्पिटलांत व्हेला. उपरांत पुलिसांनी पळून वचपी कंटेनर ट्रकाचो फाटलाव करून ताका आडयलो आनी फुडली चवकशी चालू आसा. टपकोला कडेन पांगराचे मुखार आनी हांगा एक फॅटल एक्सिडेंट जाल्लो आसा. हिट अँड रन केस आहा. एक कॅन्टर जो आसा ती हिट करून तो मुखार गेल्लो आसा. ताका साईबाबा देव टेंपल आसा थंय ताका धरलेलो आसा आनी ताका पुलिसा कडेन गिफ्ट दिल्लो आसा. पूण हांगा जी केस आहा ही हांगा आतां एक वरां पयलीं हांगा एक्सिडेंट जाल्लो आनी एक वरां हांगा ट्राफीक सारकी जाम जाल्लें आसा. दोनी सायडीन ट्राफीक पूण गाडी ते सुटतात. पूण गाडयेचे अशें म्हणटात की ते बायल जी आसा ती मोहिनी तुकाराम शिरोडकर ही एक्सपायर जाल्ली आसा. ताजे फॅटल एक्सिडेंट जाल्लो आसा. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. फोंडा गवरेड्याच्या हल्ल्याक लागून जखमी जाल्ल्या होमगार्डाक दिनेश गावडे हाका मरण आयिल्ल्याची माहिती फॉरेन्सिक तज्ञान दिल्या. घडणूक थळार फॉरेन्सिक अधिकारी, रान खातें आनी फोंडा पुलिसांनी संयुक्त तपासणी केले उपरांत ही माहिती मेळ्ळी. 6 मे दिसा होमगार्ड दिनेश गावडेचेर जीवघेणो हल्लो जाल्लो. पुलीस चौकशी करपाची मागणी करपी एसपीक लेटर करून रान खात्याचे अधिकारी तपासणी वेळार गैरहजर रावलो. फॉरेन्सिक तज्ञ डॉक्टर मधू घोडकिरेकार हांणी पिडेस्ताचेर जाल्ल्या जखमा गवरेड्याच्या हल्ल्याक लागून जाल्ल्यो आनी शिंगाच्या दुखापतीच्या प्रकारा कडेन जुळटात. उदकाच्या स्त्रोत्रा कडेन वचपी जनावरांच्या वाटेन वतना पिडेस्ताचेर हल्लो केल्ल्याची माहिती प्रत्यक्षदर्शींनी दिल्या. पिडेस्त पळून वचपाचो यत्न करतना फाटल्यान हल्लो जाला असो दुबाव दोतोरान उक्तायला. केले ट्रॅक आशिल्लो पळय तो ट्रॅक आमी ट्रेस केले थंयसून इलेक्ट्रीक गोरवांची वाट आसा गोरवांची वाट कशी आसता गोरवांची वाट उत्तर मेरेन आसता
थंयच्यानूच ते येता वयता रानदुकर ते म्हणून ते हिणी एडमीट केले ते रानदुकर येता थंय ते खोली गेले हें अशें आतां जे विटनस म्हणटा जे हंसुबुकल म्हणटात ते गवेरेड्यांनी हे केल्ले आसा आतां ते परेश म्हणटा रानदुकर म्हणून आमकां खबर आहा रानदुकर ज्या वाटेन वयता पळय गोरवां उदका वयता ते तितून रानदुकर वयता गवेरेडे वयता ते तितले तितले जाय आसता दुसरो तेंचो आमचो जे एक हे आशिल्लो तेणी एक 3 पॉयंटाचेर तेंचो जो वाद आशिल्लो की जो इंजरी आसा त्या इंजरीचेर तो गवरेडो म्हणूंक शकना आनी लेटर ते व्हायरल जाल्ले सो त्या खातीर हांवें लेटर बरयल्लें की कशें जाल्यार पळय पुलीस इन्वेस्टिगेशन्स आनी राना खातें इन्वेस्टिगेशन कशें जाल्लें जाल्यार दोन खात्याची इन्वेस्टिगेशन आमी ते रिस्पेक्ट दिवता ती बरोबर आसूं चूक आसा आनी त्या विक्टिमा खातीर आमी कोण तरी खंय तरी एकटे येवन ते बाबा कितें कोणाचे कन्फ्युजन्स हें आमी क्लियर करप इम्पॉर्टंट आशिल्लें त्या खातीर हांवें तुमकां हेका आपयलें तुमचे कोण एक्सपर्टांक कोणाक हें सांगलेलें तुमकां धाड सांगलेलें ती बारकेली इंजरी ती हांगा येयली माने आतां ते जे तिणी आमच्या फॉरेस्टान क्लेम केल्या ते मातशें चिटींग ती डेफिनेशन कितें आमचें डिस्क्रिप्शन कितें म्हणटा हॉर्न इंजरी ऑफ 7 सेंटीमिटर्स आनी मुखार फ्रॅक्चर आसा पूण ते पुलिसां बरयता हॉर्न इंजरी बरोवना 7 सेंटीमिटरची इंजरी बरयल्या आनी फाटलें फ्रॅक्चर पळयता फ्रॅक्चर खंयचें काय म्हणल्यार तें पळय असो गेलो हांगसर फ्रॅक्चर जालें म्हणटा हे हितून तो सारको तेचेर हेजेर उरलो हुकाचेर आनी ताका आपटिलो आनी ती चेस्ट इंजरी जाल्ली मुखमाराची ते फ्रॅक्चर उलयता पूण लंग्स कांय जावना म्हणटा पूण आमचो डिस्क्रिप्शन आहा तितून ताका लंग्साक मुखमार बसलो सो टिपिकल जालें असो उखल्लो आनी फुडल्यान जेन्ना मारलो फुडले छाती आपटली तेजेची सो ही व्हडली इंजरी आमकां तो ही इंजरी इतली आशिल्ली 10 सेंटीमिटर आमी तितून ग्राफिक्स करून काडले जाल्यार तो 2 फुटाचेर घातल्या ताचे हांगसर जे सर्कमफरन्स आसा ती 33 सेंटीमिटर जाता आनी जेन्ना 33 सेंटीमिटर सर्कमफरन्स जाता ती बैला परस व्हडलेशी आमचो रिपोर्ट फायनल हरसोच आमकां सदांच चॅलेंज जाता आमचो रिपोर्ट मर्डर केसीचो सुद्दां आमी विटनेस बॉक्सां वयता पळय तेन्ना आमकां 2-2 वरां 4-4 वरां आमकां खाल्ले आसता पूण ते प्रोसिजरा भितर आमचे विटनेस डावट घेवप क्लॅरिफिकेशन घेवप लोकांचो रायट कोर्टाचो रायट आनी तांचो रायट म्हाजो आक्षेप आशिल्लो तो व्हायरल केलो आमच्या भितर तिणी विचारलें कोणाक डावट घेवपा रायट सर आनी खऱ्यांनी मर्डर आशिल्ली तुमी जाम कितें करपाचें आमचे रायट आनी तो तांचो रायट तो म्हाका तो डिस्प्यूट ना इवन बरयलें तेचो चूक आसा प्रत्येक आपल्या भशेन विचारपाचो रायट आसा आनी तेच्या क्लॅरिटी त्या खातीर आमी हांगसर येयले न्ही आतां तो जेन्ना लेटर बरयला तो येना ताका आमी कांय करूं शकना गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकर आनी सानिका नागवेकार. आता घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. कोलवा हलगर्जीपणां परतून मुखार आयल्या अशी दिसतात. WRDन खाडी नितळ करपा खातीर कांय यत्न केले तरी प्रक्रिया करूंक नाशिल्ल्यान सिवेज परत सोडप चालू जालें. आता ह्या वाठारांत चलपी हॉटेलांचे कडेन बोट उबारलां. कोलवाच्या सैमाची राखण कोण करता आनी ती नश्ट करपाक कोण परवानगी दिता असो एक महत्वाचो प्रश्न थळाव्यांक पडला. आज आमी आसात ते कोलवा बिचार आसात आनी हो कोलवाचो बीच जो आसा हो आयकॉनीक बीच म्हणून फामाद आसा आनी हांगा दिसा हजारांनी लोक जे आसात ह्या बिचार येता आयकॉनीक बिचार येता. पूण हांगा एक लजेची गजाल म्हणली जाल्यार हांगा जी सिवरेजी उदक जें आसा ह्या नाला सोडून ही जी क्रीक आसा ही क्रीक सामकी पिड्ड्यार जाले कडेन आसा. पयरूच एक टेंडर काडलो आनी ह्या टेंडर जावन ही जी क्रिकांतले सगळी जी सिवरेज आसली ही काडली आनी त्या टेंडराचे कितलेशे पयशांचे लाखांचो टेंडर तो काडलो खरो आनी ते काडटरे रोखडे आज तुमी परती पळयतात परती क्रीक जी आसा हितून सिवरेज सोडून परती ही पिड्ड्यार जाले कडेन आसा. आमी ऑथॉरिटी कडेन मागतात की तुमी कित्याक एक्ट जायनात, तुमी कित्याक लूज सोडटात, कित्याक तुमी लोकांले पयशे वगडायतात, तुमच्यान एक्ट करूं जायना, तुमच्यान कायदेशीर कांय करूं जायना जाल्यार हो टेंडर बी काडून तुमी कित्याक पयशे लोकांले वेस्ट करतात. हे जे पयशे तुमी वेस्ट करात हे पयशे त्या हॉस्पिटलांक घालात, जे मडगांवचे हॉस्पिटल आसा तें घाला आनी ते बरे तरी करात. आमचो सरकार कितलेसो इव्हेंट करता, बरे इव्हेंट करता पूण तो लोकां फायद्यान
आमी मागता सरकारा कडेन तुमी हे जे पयशे वेस्ट करता पळय न्हू हे पयशे त्या हॉस्पिटलाक घालात, हॉस्पिटल बरी करात. लोकांक जी दुयेंस जाल्यात ही दुयेंसां तरी तुमी क्लियर करपाक जाय आसता तें तरी करात. कित्याक दुयेंस कित्याक उलयात तुमचे खातीर जाता ही, तुमची ऑथॉरिटी सारकी ना जातले की ही दुयेंस जातात. ऑथॉरिटी जर बरी आसताली जाल्यार ही दुयेंस जावपाक पावनासलें आनी अशें करून लोक हांगा सिवरेज सोडूंक पावनासले ह्या क्रिकाक. म्हणून आमी परतून एकदां सांगतात की ह्या क्रिकाक जे पयशे मोडल्यात हे आज तशे सिवरेजीक गेले कडेन आसात आनी परती सिवरेज जी आसा ही ह्या क्रिकाक सोडले कडेन आसा. लागसरच्या हॉटेलांतलो प्रक्रिया करूंक नाशिल्लो कोयर बेकायदेशीरपणान उदकान सोडटात असो थळाव्यांचो आरोप आसा. जाका लागून अधिकाऱ्यांनी म्हयनोभर केल्ले नितळसाणेचें काम रद्द जालें. थळाव्यांचें म्हणणें आसा की हे फकत सैमाचें लुकसाण न्हय तर खाडी नितळ करपाक खर्च केल्ल्या करदात्यांचो थेट अपमान आसा. उदकाच्या प्रवाहान सांड उदक सोडपाक जपसालदार आशिल्ल्यांची बेगोबेग तपासणी, खर ख्यास्त आनी कारवाय करची अशी मागणी आता तिडकिल्ल्या थळाव्यांनी आनी कार्यकर्त्यांनी केली. आयज हांव येयलोलें कोलवा भितर स्वतांच थंय चल जाल्यार वेलकम करपाक आखो शेडो उदकाचे आखो शेड मांडलो आहा. एंटायर वेस्ट आतां हो जावन आसा हॉटला वेस्ट ह्युमन वेस्ट हो केसो वेस्ट तो लोकांनी चोवपाचो आनी हें दाखोवपाचें सरकारा मुखल्यान. सरकारान खुद येनींग चल जाल्यार वालोर म्हणटा. कित्याक एज मेनी टायम्स दॅट आय हॅव नोटिस्ड दॅट नो एक्शन हॅज बीन टेकन. आतां टुरिजम डिपार्टमेंटाक खंयचा हांव तुम म्हणटाय दिस इज वन ऑफ द आयकॉनिक बीच म्हणटाय तुमी. क्वीन ऑफ द बीचीस, द क्वीन इज इन द मेस, टोटल मेस. येन मातशें चोयल्यार बरें. आतां हेच्या पयलें जेन्ना हे तुमी चोयल जाल्यार गार्डन बरें कोण मेंटेन केलोलें केल तेदो ना. आतां म्हाका सुद्दां 5 वर्स मायज जावन गेली आसतली. दिस इज कंप्लिटली एंड अ टोटल डिझास्टर इफ यू गो टू सी रायट ऑन द बीच. टुरिस्ट एट्रॅक्शन म्हणटाय हें आनी टुरिस्ट एट्रॅक्शन जावपा उरलां. आतां बरो एक डिसंट टुरिस्ट येयलो म्हणटलो आतां आनी परतून आनी कोलवानाक म्हणटलो पांय दिल जाल्यार. कित्याक पांय दिवपाक अशी हें ना वेवस्थीत करपा जाय आसलें. आतां फकत ब्रीज आहा ते शेड्या वयल्यान उंचल्यान वचपाची. कोलवा हो गोंयचो एक प्रतिश्ठीत दर्यादेग आसा. दर वर्सा हजारांनी देशी आनी आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांक आकर्शीत करता. पूण प्रदूषणाक आळाबंद हाडलो ना जाल्यार हें लुकसाण पर्यावरणा भायर वचूंक शकता. पर्यटन, उदरनिर्वाह आनी गोंयचे संवसारीक प्रतिमेचेरूच परिणाम जाव येता अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिली. आता व्हडलो प्रस्न आसा तो म्हळ्यार कोलवाची खाडी आनीक एक पर्यावरणीय आपत्ती वाठार जावचे पयलीं अधिकारी कारवाय करतले वय वेळच सांगतलो. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, सुभाशीश गोवेकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. वास्को न्यू वाडे हांगा नुरानी मस्जिदी लागसार बंद आशिल्ल्या घरांतल्यान व्हड प्रमाणात धुंवर आयिल्ल्यान थळाव्यां मदीं भिरांत निर्माण जाली. थळाव्यांनी त्या वाठारांतल्यान वचपी पुलीस कर्मचाऱ्यांक कळयले. उपरांत उजो नियंत्रणांत हाडपा खातीर घरचे दार फोडलें. उजो पालोवपी दळ येवचे पयलीं पुलीस आनी थळाव्यांनी उजो आटपांत हाडपाक यत्न केलो. हे घडणुकेंत कोणाकूच दुखापत जाल्ल्याची माहिती मेळूंक ना आनी घरा भितर चालू दवरिल्ल्या इस्त्रीक लागून हो उजो लागला आसूं येता असो दुबाव अधिकाऱ्यांनी उक्तायला. तेजो रूम तो बंद आसलो आनी स्मोक येता म्हणून आमकां कॉल येयलें, कंप्लेशन दिल्लें कोणी तरी आनी इमिजिएटली रोखडेच टर्न आउट केले. आमी पावचे पयलीं पुलीस पावले थंय. तेणें लॉक ओपन केले पुलिसांनी. तेणें फेर मारपाक तें ऑन केल्लें पळय तें मातशें तें ऑनूच उरलें दिसता आनी तो याद नासतना गेलो तें जळयलें आनी तितून ते कपडे कितें उरलेले पोंदाक ते जळयले.
मतलब ऐसा कुछ रखा होगा उन्होंने, लेकिन थोड़ी देर बाद धुआं जैसे ही तेज हुआ तो मैंने नीचे जितने भी हैं उनके रूममेट्स या उनके मकान वाले सबको मैंने इन्फॉर्म किया, और बाद में सबने कॉन्टेक्ट किया, फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन नहीं मिला उनका। तो फिर मैंने फायर ब्रिगेड को अचानक फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा कंडीशन है और थोड़ा सा आग लगा, तो उन्होंने पंजिम से डाइवर्ट किया वास्को डिपार्टमेंट में, फायर ब्रिगेड में, और वो तुरंत एक्शन में आए। बरें येतालो वयर सोद म्हणून आमी पळोवपाक गेले पळयता पळयता आमी म्हणजे ते दोग जाण पुलीस वयताले, तांकां घेवन आमी दार फोडले आनी मागीर उदक पायलेलो आमी उदक घालून, मागीर फायर ब्रिगेड येयली आनी तेंच्यांनी मातसो हेल्प केलो आमकां. सो हांगसर आमच्या नेबरान एक आवाज जावपाक लागलो, सो आमी गेले थंयसर. पळयत नाल्यार धुंवर येतालो भितूनच्यान, आनी मातसो भितून पळयत नाल्यार व्हडलो उजो कहो पेटलेलो. सो आमी रश केली बेगीन आनी उदीक बीन घालपाक स्टार्ट केलें. रस्त्याचेर पुलीस तेन्नाच आमकां गावले म्हणून ते पुलिसांक सांगलें. सो ते पुलीसवाल्यांनी हेल्प केलं दार फोडपाक. सो दार ओपन करून पळयत नाल्यार ते उजो खूब व्हडलो लागलो. सो तेंच्यांनी बेगीन उदक मारून उजो पालयलो आनी फायर ब्रिगेडीकूय कॉल केले. सो ते येयले आनी तेंच्यांनी फुडलें कितें तें हँडल केलें. इट वॉज कायंड ऑफ अ लकी एस्केप आय थिंक. आनी थँक्यू म्हणटा फायर ब्रिगेडीक आनी पुलीसवाल्यांक. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकर आणि सानिका नागवेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. बंगालाच्या उपसागरात हवामान प्रणाली घटमूट जायत आशिल्ल्यान आनी नैऋत्य मान्सून भारता कडेन पावतकच फुडले कांय दीस गोंयांत खर उश्णताय, आर्द्रताय आनी अकस्मात गडगडाचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. कांय वाठारांनी हलको पावस, वादळी वारें आनी वीज पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. तशेंच दनपरां आनी सांजे वेळार लोकांक सादूरतायेचो सल्लो दिला. मजगती वादळी हवामान आणि खवळिल्ल्या दर्याक लागून नुस्तेमारांक केरळ दर्यादेग, लक्षद्वीप प्रदेश आणि लागसरच्या दर्या वाठारांनी वचचे न्हय असो सल्लो दिला. खास करून गोंया खातीर दर्यादेगेवेली कसलीच व्हडली शिटकावणी जारी करूंक नासली तरी अरबी दर्या आणि बंगालच्या उपसागराचेर मॉन्सून गतिविधी घटमूट जाल्ल्यान दर्यांतली परिस्थिती नेटान बदलूंक शकता अशें अधिकाऱ्यांचें म्हणणें आसा. गडगड घालीत पावसाची शिटकावणी, उष्ण आणि दमट परिस्थिती कायम, वीज वादळी वारे घोळपाची शिटकावणी, मळबान धाडटली कुपां. शुक्रारचे तापमान 36 ते 28 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.